गोयात शिगम्याच्या दिसांनी आमोण्या, कुडण्या, पिळगावा, बोड्ड्या आणि हेर काय गावांनी गडे उत्सव मनयतात। कुडण्या आणि साळातले गडे चढ फामाद, पण दोनूय गावच्या गड्यांनी फरक आसा। साळात गड्यांक उजवाड चलता, थंय लोक गड्या फाटल्यान वतात, मात कुडण्या उजवाड मात पासून उपकारना, थंय लोकूय गड्या फाटल्यान वचनात। साळात गडे पळोवपाक लोकांची खूप गर्दी जाता। साळातले गडे म्हळ्यार देव, राखणदार आणि भाविकांचो उत्सव। नमस्कार, भांगरभूंयचे विशेष कार्यावळी सगळ्यांक येवकार। साळातले गडे 3 दीस चलता। पुनवेक 15 दीस आसा म्हळ्यार लोक होळये खातीर आंब्याचो रूख सोदपाक भोंवतात। गावात फावोसो रूख मेळना जाल्यार गावा भायलो आंबो, भिरण, फणसाचो रूख पळोवन दवरतात। ताची उंचाय सुमार 60 ते 70 फूट आसता। पुनवे दिसा मातशी मुळा दवरून तो कापता। भायर भितर आशिल्ले ताचे खांदे कापता। फक्त वयल्या पोताक बारीक खांदे दवरतात। रुखाक हळद, पिंजर, फुलांचे हार घालतात आणि हर हर महादेव म्हणीत ढोल ताशांच्या गजरात तो गावात हाडतात। मागीर आंब्याच्या पानांनी तो सजयतात। मध्यान रातीक भूमिका देवीच्या प्रांगणात खणिल्ल्या फोंडकुलात घालतात। हो शिमग्याचो मांड। होळी चढयतना राखणदार व्हडली चुट्टी पेटोवन निशाणी दाखयता। गड्यांक 15 दीस आसा म्हळ्यार गांवकार महादेव भूमिका देवीचो कॉल घेतात। गडे म्हटल्यार महादेवाचे गड। खूप आदीपासून हो गड्यांचो उत्सव साळात चलता। बाबरेश्वरा कडेन पयलो गडो दितात जाल्यार निमाणो गडो माडेश्वरा कडेन दितात। साळात वट्ट 12 राखणदार आसात। पयलो राखणदाराचो मान माडेश्वरा। गड्या दिसा रोमटाक ह्याच राखणदाराचे घुमटे कडल्यान सुरवात जाता। दुसरो जटारेश्वर, तिसरो बाबरेश्वर, मागीर गवनारेश्वर, पातोरेश्वर, धाडसाकरेश्वर, कारेश्वर, भाटल्यातलो राखणदार, आंब्यातलो काणेश्वर, होडेश्वर आणि देवीच्या फाटल्या देवीचो राखणदार। राती 9:30 सुमार गडे धवे फुल्ल धोतीर आणि भेणाक चामड्याचो पट्टो बांधून मांडार येतात। एके वाटेन रोमाट महाडेश्वराक नमन घालपाक ताच्या जाग्यार हजर आसता। थंय सांगणे नमन जाले उपरांत रोमाट मांडार येता। थंय पावतासर 11:30-12 जाता। मांडार पावले म्हणटकच मांडावेले नमन गाराणी सुरू जाता। नेमलेले गावचे लोक सातत्यान नमन म्हणत रावतात। रोमाट गडे मांडार होळयेक प्रदक्षिणा काढतात। 5 प्रदक्षिणा जाल्या उपरांत गड्यांच्या आंगात एक शक्त संचारता आणि हो हो आवाज करीत ते धावपाक लागतात। गडे धावत कायरेश्वराच्या थळाकडेन वतात। थंय लोकांनी आपली कामा जाल्यार पुरो म्हणून मातयेचे ल्हान बुडकुले धापून दवरिल्ले असतात, म्हळ्यार लग्न, भुरगे जावपाक केल्ल्यो आंगमणे। ते घेवपाक गडे कायरेश्वरा कडेन धावतात। तेन्ना कायरेश्वर तांकां चूट दाखोवन वाट दाखयता। परत येतना कांय गड्यांच्या हातान त्यो ल्हान बुडकुले आसता। कांय गड्यांक कायरेश्वर राखणो लिपयता, पण बाकीच्या गड्यांक हे खबर आसना। इतले गडे वांगडा मेकळ्या पायांनी धावतात, पण ते एकमेकांक आदळना। तांकां कसलीच दुखापत जायना। वांगडा गेल्ले कितले जाण परतले हे लेगीत तांकां खबर आसना। परत मांडार पावतकच गड्यांचेर तीर्थ मारले म्हणटकच भार निवळटात। तांचे मदले गडो वा गडे ना म्हण कळटकच ढोल वाजोवप्याक घेवन गांवकार आणि बाकीचे गडे लिपयल्ल्या गड्याक सोदपाक वतात। ह्या वेळार राखणदार चूट दाखयता आणि हय न्हयशी देवचाराची आकृती दिश्टी पडटा। गडो दिल्ल्या जाग्यार पावतकच राखणदार गड्याक परत दिता। ताका कसली स्मृती आसना। त्या गड्याक मांडार घेवन आयले उपरांत पुजारी ताका शुद्धीर हाडपाक देवस्पण करतात। तेन्ना बाकीचे गडे होळये भोंवतणी नाचतात। गड्यांचे धावप, गडे लिपोवप जाता आसतना गांवकऱ्यांचे नमन आणि ढोल रोमटांचो आवाज चालूच आसता। हे नमन बंद जायत जाल्यार गडे रानात शेणटात म्हणून गावचे लोक सांगतात। गड्यांक वाट दाखोवपाक हे नमन आसता। गडे रानांतल्यान धावता आसतना दोंगराचेर पेट्ट्यो चूट घेवन राखणदार उबे असतात अशें म्हणटात। गड्यांचे धावप चालू आसतना देवचाराचो आवाज येता। तिसरे रातीक मागीर गडे धावत धावत मसणभुयेंत वता। थंयची अर्दी जळलेली लाकडां, बडयो, बुडकुल्यो, ताळे गडे घेवन येतात। ह्या वेळार मेल्ल्या लोकांचो आवाज आयकुपाक येता अशें म्हणटात। गडे मसणभुयेंतल्यो वस्तू घेवन मांडार येतात। थंय दवरतात आणि नाचपाक लागतात। होळये भोंवतणी प्रदक्षिणा घालतात। इतले गडे आसून लेगीत आपणे खंयची वस्तू हाडल्या तीच तो गडो उखलता।
मागीर मसणभुयेंतल्यो हाडलेल्यो वस्तू घेवन ते परत थंय व्हरून उडयतात आणि परत येतात। ह्या वेळार वाजप नमन चालू असता। हे जाल्या उपरांत गडे सोंपता। अश्योच माहिती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбуй.com। तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।